ल्हान चलयेचे विनयभंगाची केशी टीचर कन्हैया नायकाक 4 वर्सांची ख्यास्त पडल्या। चिल्ड्रन्स कोर्टान बुधवारा ख्यास्त फरमायली। जानेर 2012 चलयेच्या बापायन कन्हैया आड केल्ले कंप्लेनीचेर पुलिसांनी बलात्काराचो गुन्यांव नोंद केल्लो। कन्हैयाक जामीन मेळ्ळे उपरांत ते पीडित चलयेन आत्महत्या केल्ली। कोर्टान हे पयलींच कन्हैयाक बलात्कार आनी आत्महत्येक प्रवृत्त करपाच्या आरोपांतल्यान मुक्त केला, मात विनयभंगात तो दोशी। बुधवारा पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान आरोपी टीचर कन्हैया नायकाक ल्हान चलयेचे विनयभंगाचे केशीत 4 वर्सांची ख्यास्त फरमायली। निकाल दितना कोर्टान सांगिल्ले प्रमाण आरोपी टीचर कन्हैया नायकाचे घरा ट्युशन घेवंक गेल्ले कडेन डिसेंबर 2011 विनयभंग केल्लो। सुरवातीक ते पीडित चलयेच्या बापायन केल्ल्या कंप्लेनी वेल्यान पुलिसांनी कन्हैया आड जानेर 2012 बलात्काराचो गुन्यांव नोंद केल्लो। उपरांत ते टीचराक जामीन मेळ्ळे उपरांत जुलय 2012 त्या पीडित चलयेन स्वताक लासून घेवन आत्महत्या केली। ताचे उपरांत ते पीडित चलयेक आत्महत्येक प्रवृत्त केले म्हूण कोर्टान कन्हैया आड आनीक गुन्यांव नोंद केल्लो। मात 2016 वर्सा कोर्टान आरोपी टीचर कन्हैया आड ठोस पुरावो नाशिल्ल्यान ताचे वेले बलात्कार आनी आत्महत्येक प्रवृत्त करपाचे आरोप भायर मारले। मात आता कोर्टान आरोपी टीचर कन्हैया आड विनयभंगाच्या आरोपांचेर चिल्ड्रन्स एक्टा सकयल ताका 4 वर्सांची कादय जाल्यार विनयभंग केलो म्हूण IPC खाला 3 वर्सांची ख्यास्त फरमायल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। श्री परशुराम मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची ब्रांच आता म्हापशाय। ही सोसायटीची पयलीच ब्रांच। डिसेंबर म्हळ्यार 12 तालुक्यांनी 12 ब्रांची घालपाचो सोसायटीचो प्लान आसा। आता सोसायटीची दुसरी ब्रांच शिवोले येवपाची। My only wish is that I see many cooperative banks going down. I don't want anything like that to happen here. We must have a very strong corpus fund. And if we are giving loans, even small loans, the mortgage should be really tough. Because some banks have burned down because of the mortgage. That's why I request the chairman, vice chairman, to at least keep a skeletal staff on holidays and skeletal staff on half Sunday. परशुराम मल्टीपर्पज अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी याचो हांवें चार्ज घेतलेलो आसा। चार्ज म्हटल्यार ही बँक इतल्याकूच ओपन केल्ली आसा की ही सगळ्या लोकांक बेनिफीट जावचो ह्या बँकेचो आनी बऱ्यांतले बरे रितीन ह्या बँकेचो लोकांनी यूज करून आपली गरज भागोवन घेवपाची। आमचो एकूच माध्यम आसा की ही ब्रांच एक जाल्ली आसा आयज म्हापशान। अशें टोटल आमी कमीत कमी बाय डिसेंबर म्हटल्यार एटलीस्ट एक 5 ब्रांची आमी ओपन करतले आनी ह्यो 12 तालुक्यांनी 12 ब्रांची जातल्यो। ही बार्देशांतली पयली ब्रांच श्री परशुराम मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट हांव सेक्रेटरी म्हणून त्यो कितल्यो ब्रांच कश्यो जावप आनी कशें बिजनस व्हड करप ही म्हजी जबाबदारी आसतली सेक्रेटरी म्हणून। सचिन राठोड आणि राज पवार दोगांकूय टुरिस्टांक तोपी घाली म्हूण कोंगूट पुलिसांनी धरले। दोगूय कानोळेचे। तांचे मोबायल अटॅच केल्यात। टुरिस्टांक चलयां सप्लाय करता म्हूण तांच्या कडल्यान 5000 घेतले, मात तांचे काम केले ना। चलयोय ना आनी 5000य ना। जातकीच टुरिस्टांनी पुलिसांक गाठले। शिनळकीक चलयां सोदूंक गेल्ल्या टुरिस्टांचे 5000 मात पुलिसांनी रिकवर करून दिले आनी तांकां सोडले। घेऊया एक ब्रेक।